गोंया भितरच अशी एक परिस्थिती जाला की प्रश्न मांडिल्लो PWD मिनिस्टराच्या खात्या विशीं ताजेर CBI इन्क्वायरी करची म्हण, पूण व्हायब्रेट जावपाक लागलो गिरीश चोडणकर. इनफॅक्ट द होल ताजो अप्रोच टुवर्ड्स द पार्टी इन गोवा इज क्वेश्चनेबल. एक तर हांच्या पक्षांतले 12 आमदार निवडून आयिल्ले सोडून गेले हांकां. सेकंडली हांच्या पक्षांतलो मुखेल असो एक प्रभावी आमदार जो विधानसभेत आवाज उठयता तो कंटिन्युअसली इज कंप्लेनिंग अगेन्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. ही इज कंप्लेनिंग अबाउट द लोकल लिडरशीप. जी पार्टीची लिडरशीप आहा ताजे पर्यंत कंटिन्युअसली आवाज काडत आसा. कित्याक काडटा काय त्याच पक्षांतलो आवाज तांच्या अध्यक्षा विशीं. गिरीश चोडणकराक अपोजिशनाची युनिटी नाका. आनीक जर अपोजिशनाची युनिटी करचे पेक्षा अपोजिशना भितर फूट घालपा खातीर अपोजिशन जें कितें आसूं उरलां आतां, जे 27 पक्ष आमदार सत्ताधारी पक्षा भितर आहात आनी 13 आमदार भायर उरलात, तांकां सगळ्यांक एकठांय करून एक प्रभावी अपोजिशन करचे पेक्षा गिरीश चोडणकर हें अपोजिशन आहा तेंय बी फोडपा खातीर कित्याक प्रयत्न करता काय. बाबूश मोन्सेरातान म्हणिल्लें वाय यू आर क्वेश्चनिंग हिज लिडरशीप का म्हण, अशें तो बरो आहा म्हण काँग्रेस पक्ष लीड करपाक. आनी ताजे नंतर सगळ्यो घडामोडी जाल्यो त्यो तुमकां खबर आसा, जे कशे 10 आमदार गेले बी, थंय बी कितें बेटला बेटूल बी नाशिल्ली मूं हातूंत भितर. आनी आतां ज्या तरेचो गिरीशाचो स्टान्स आहा की अपोजिशन युनिटी जावपाच्या बदला अपोजिशना भितर स्प्लीट तयार करपाची, सो गिरीशाचें चित्र कितें अल्टिमेटली वॉट डज गिरीश वॉन्ट्स. बाकीच्या सगळ्या विरोधकांक एकठांय हाडपाचें सोडून गिरीशान ही भुमिका अशी कित्या सत्ताधारी पक्षाचो प्रवक्ता जाल्ल्या भशेन तो PWD मिनिस्टराक डिफेंड करपा खातीर मैदानाक कित्याक उतरलो. इनफॅक्ट वी एक्सपेक्टेड गिरीश टू जॉइन अस, आमचे बरोबर जॉइन जावपाक, की जाय बाबा ह्या प्रकरणात CBI चवकशी जाय, कित्याक गोंया भितर रस्तो काल केल्लो तो आज उरना, ही परिस्थिती आसा. आनी जरी कितलेय आमी पावसा ब्लेम केलो जर जायत की पावस गोंया भितर सदांच पडटालो, ह्या वर्सा मातसो चड पडला.